तुम्ही परत्यान कान दितले तरी तुमकां समजोनचें ना. आमकां जेजून खंयच्याय पर्वता म्हण आपोवना. आमकां जेजून खंय थंयसर वच हांगासर वच हांव तुमकां मेळटा म्हण सांगू ना. पूण ताणें एकच सांगला, हांव तुमचे संगी सदां नीत आसा. क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाचेनो बरी मुस्तायकी दोन नितळ इस्त्री करून हांगासर आमी आयल्या आमच्या देवाक भेटोवंक. कित्याक आयच्या पयल्या वचपांत मोइजेक देव सांगता, लोकांक सांग तांची मुस्तायकी दोन तांकां नितळ जावन म्हाका मेळच्याक तांकां हापोवन हाड तंबोतावन भितर भायर. देवाचें दर्शन ह्या लोकांक मेळोंक नातिल्लें. मोइजे म्हणटलो, देव म्हजे लागीं उलयला आनी हांव तुमचे लागीं उलयतां, आनी ते पांच येयल्ले आनी त्या देवाचें तांकां वैयक्तीक दर्शन जावंक नातिल्लें. वय उज्याच्या खांबार आनी मोडा रुपी देव तांचे संगी समकतलो. कित्याक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सुटका तांकां दिली आनी आज ते सिनाय दोंगराच्या लागीं पावतात. आनी सिनाय दोंगर जावन आसा देवाच्या हजारपणाचो दोंगर म्हूण नांव वाडलो. आनी थंयसर मोइजेक देव सांगता, आज हांव म्हज्या लोकांक तिळशितलो, हांव कोण म्हूण तांकां म्हजें दर्शन दितलो, पूण तांकां तयार कर. आनी 3 दिसांची तयारी म्हळ्यार हांगा. आनी 3 दिसांच्या तयारी उपरांत मोइजे लोकांक हाडटा सिनाय दोंगरा म्हणांत. आनी थंयसर देवाचें तांकां दर्शन जाता. कसलें दर्शन ते मनशा प्रकारे तागे देव न गडगडो जोगळणे आनी उजो दवर आनी हे पुरा सगळो पर्वत भरता. आयकूंक बारीक कशी जाता न्ही. पूण लोक तरतरलो. ताणें चिंतूना मोइजे कडेन उलयलो देव असलो भिरांकोळ देव, इतलो आवाज करचो देव, इतलो न्ही. आमकां आवाज केल्ले तितले आमी मागणे चड जाला म्हूण आमी चिंताव. आनी येस इस्रायलाचो लोक आनी एक तांकां जाय आसलें त्या वेळार. कित्याक देव पयलेच म्हणटा, म्हज्या लोकांक हांव तिळशिता, हांव तुजे लागीं खरेपणी उलयता म्हूण. आनी तुवें सांगचें हर एक उतार हांवें उलयल्ले तांकां तूं दिताय. हें जावन आसा पोरण्या तेस्तामंत. पूण नव्या तेस्तामंत कितें जाता? आयचो वांजेल खाले सांगता, जेजू म्हणटा तुमकां कान आसा तुमकां आयकना, तुमकां समजना. कात्याक म्हणटा तशें तो? कित्याक आयकोंक सांगत आसलें, पूण तुमी परत्यान कान दितले तरी तुमकां समजोनचें ना. आमकां जेजून खंयच्याय पर्वता म्हण आपोवना. आमकां जेजून खंय थंयसर वच हांगासर वच हांव तुमकां मेळटा म्हण सांगू ना. पूण ताणें एकच सांगला, हांव तुमचे संगी सदां नीत आसा. हय, पूण कसो दिसता आमचो जेजू? कोणाक आमकां दिसता जेजू? आनी आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचे. थंयसर जेजू रूप ह्या उंड्या रुपार आमच्या मुखार हजर जाता. पूण हाचे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार म्हाका आनी तुका तें सदांचें जालां. तशें जाल्ल्यान सांगूंक पुरो आमी म्हणयत, आमी परत्यान आयकता पूण आमकां आयकना, पळयता आमकां समजना. कित्याक दाड्डे जाला जावं पुरो आमचें काळीज. कित्याक आमचे संवयचे पाताक अशी आसा की आमच्या जिवितांत आज जायते फावटी आमकां कळीत जायना देव म्हज्या लागीं कशें उलयता, कित्याक उलयता, आनी देवाचें दर्शन हांवें कशें ह्या देवा संबंदान कशें वाडोवचो म्हणून. पूण आमी सगळे बरें क्रिस्तांव खंडी जावं दुबाव ना. कित्याक आमची सगळीं कामां आमी क्रिस्तांवपणी करता, बरें करता. पूण एक जेजूक एक सवाल करतात, आपोस्तल तूं ओपारीनी कित्याक उलयताय? ओपार म्हळ्यार कितें? ओपार म्हळ्यार एक खाणी जावयेत, एक दृश्टांत जावयेत. पूण शीत सांगल्या लोकांक समजून गेले कस जाता. पूण ओपारीन आज आमकां गरज ना. कित्याक देवाचे उतार आमचे मुखार सदांच आसा. पूण थोड्यो काणयो गी थोडे दृश्टांत आमकां इल्लेशें समजूंक कुमो करता. तशें ही काणी जावं पुरो ही सांगल्यार तुमकां समजता म्हण दिसता. ही काणी आयकला आसतली तुमी मस्त फावटी. ही एक कारातेची काणी.
एक व्हड मेस्त्री आहलो गुरू ताका सुमार सिसां आहले एका मठान ते जियेताले आनी हे मठवाचे बरे शिस्ते आनी तांचो गुरू तांकां बरें पळयतलो पूण तांकां एक आशा आशिल्ली एक यात्रीक पयन करूंक यात्रेक आमी बरोवशाचे न्ही गे आमी एकत्ते कडेन रावले कडेन एकत्ते इगर्जेन एकत्ते बरी मिसाय खाना आमी ते वेता तेणे पळोवंक न्ही गे अशें सिसांक एक म्हण जालें आपणें एक यात्रेक पयन करचे दुसरे जाग्याले पळयचे दुसऱ्या त्या देवळाक वचाचे तेंचे पळयचे कशी पुजा कितें करतात म्हणून अशें आमचें तें एक नवो एक साद आसा म्हणून आनी तांच्या मेस्त्रीक सांगतात ते वचून अशेंच आमी चिंतता कितें म्हणटाय मेस्त्री तांकां बरें पळयता वय जायते ते बरेंत वसा म्हणटात आनी वेच्या पयलें म्हाका एक मेळ्ळा म्हणून वयता रे बऱ्यान चलता खंय खंय वयचे म्हणून आमचे ब्रदर्स म्हयन्याक एक फावटी येता दुसऱ्या दिसा इगर्जेक वेतात नवी नवी इगर्ज्यो पळोवंक कितें हांगाची इगर्जी बरी आसा की बरी नांव सांगना पूण तांकां एक एक्सपोजर म्हणटा आमी ते फाट न्ही तशें तयाराय पुरो जाल्या उपरांत सीस येतात आनी आमी भायर सरले हांव म्हणून भायर सरला बारी बरें पूण त्या दाडा मेस्त्री तांकां एक कार ते दिता हर एकला सिसांट आनी सांगता तुमी खंय खंय वेता देवळाक थंयसर उदक आसा पवित्र उदक न्ही पवित्र जल आमकां वता खालें म्हणून आमच्या पयलीं आगमेंतांनी आशिल्लें आतां आगमेंत ना की तेंगे हे पॅन्डेमीक जाल्या उपरांत पुरो बतल्यो काडल्या ती पुरा तशें सगळ्यांनी तांच्या इनवांच्या देवळा म्हाका तुमी जावना थळी आसा थंय तांकां शुद्ध जायचे खंय खंय तुमी वेता शुद्ध जातात थंय हे कार ते बुडय आनी हाडा जायत म्हणून पाण गेले बारीक कशी जाली गेले थोड्या दिसांनी फाटी आयले फाटी येवन कार ते मेस्त्रीक दितात मेस्त्री कार ते पळयता आनी सीदा ताच्या रांदप्याक सांगता बरें एका नुस्तें कर म्हणून नुस्तें करता त्या दीस राती जेवणा बसतना कारातेचें नुस्तें बरें सक्कड कारातेचें खाता आसतना मेस्त्री एकलो सांगता कारातेची इल्ली रूच पळोवन इतल्या पवित्र उदकान बुडयल्ले काराते कोर्सान ताचे आनी की वचूना न्ही कोडू ते कोडूच म्हणालो खंय समजलें म्हणून फाती येता आमचे जायते फावटी देवास्पण अशें जाता जावं पुरो कित्याक आमचे ते धड्डे काळीज आसा तर उक्ते काळीज ना तर आमी खंयसर गेल्यार देवाचो आत्मो आमकां प्रेरीत करिना देवाचो आत्मो प्रेरीत करता कोणाक कोणाचे उक्ते आसा काळीज ताका ते जेजू म्हणटा केरीक पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे आयकोंक शकत आसलेले तुमचे कान म्हण आमचे कान आनी दोळे हर एक पडे आमी उक्ते दत्ता आनी देवाचे हजरपण आमी भोगता ते दळसर आमचे थंय बरेंपण नवे सावन येता न्ही आमी गेले थंय गेली रे तेरीक हांगा गेली रे तेरीक हांगा थंय पुरुशें गेलो पदर आनी काले खंय थंय गेले पुरा बरें पूण बऱ्या थंयसर वेताना म्हजो इरादो कसलो ह्या इराद्याचेर वंदून आसा न्ही देवाक सुद्दां थंय वेता गी ह्या तुजें तें कितें बरें पळोवचें खंयचेच पाड न्ही आतां थंय व्हडलो गेलो युरोप टुराक बागेन जाग्यार वेता आमी खंयचेच पाड न्ही पूण इरादो कसलो देवाक भेटूंक थंय येताय गी तूं जर तर तुज्या भितर तुज्या काळजाचो देवाक तूं भेटनाय आनी ह्या सक्रमंताच्या जेजूक ह्या उंड्या रुपांत तूं वळखनाय मागीर खंयच्या देवाक तूं वळखताय मुखाच्या बाबा आनी भयणी हें जावन आसा आमचें उणेंपण ताका लागून आमी मिसाक आयल्या आमी पूण खंयच्या रितीन आमी आयल्या कसलें म्हजें तयाराय ह्या मिसाक काल ह्या जागान तयाराय करीची की आमकांय तयाराय करून सांगल्या नेसान बरें न्हेसल्यां खंडीत पूण जेजू बायली सोबाय पळयना आमची ताणें पळोवन आमची भितरली सोबाय पळय आमी असकत ताका खातीर मिसाचे सुरेर्थ सांगता हांव फातकी म्हणून ओपता त्या जेजू मुखार पूण न्ही जावन ओपताय गी ह्या सगळें सांगता मागणें आमी म्हणटा ना ह्या मागण्यान कितें पर आसा पळया तुमी हांव फातकी तुमचें लागता तुमी म्हणा घरा वचून तांत कितें पर आसा पुरो म्हजें उणेंपण आनी कोणाचो आदार हांव मागता सांता भक्तांचो आदार मागता मोरयेमायचो आदार मागता म्हज्या भाव भयणीचो आदार मागता कित्याक म्हजें तें उणेंपण आसा तें उणेंपण आमी सगळें वळखून घेवन आमची काकूत कर म्हणून आमी देवा लागीं मागचें पूण आज आमची मिसां कशीं आसात आमी येवचे आमी हजरपण जेजूचें कशें भोगता म्हणून एक सवाल आमी सकयल बरें हांव कोणीय पाड म्हणून आमकां सगळें बरें जावंक आशा आसा आनी आमचे जायते क्रिस्तांव आसात आमी सगळें म्हणटा इंग्लिशान म्हणटा हांव एवरीडे क्रिश्चन संडे क्रिश्चन आउटस्टँडींग क्रिश्चन डोर क्रिश्चन पुरो टायपाचे क्रिस्तांव आसा पूण तुमचें कारण आमी सासूं पुरा कापुरा ही गो सगळी खाली आसल्यार भायर बसचें आमकां भायरच बसूंक जाय पूण भायर बसचें पाट न्ही
पूण कितलें आमकां कॉन्सन्ट्रेशन दिव्य थंय जावन हांगा सांगा कांयच जागो ना तर व्हडणे दनपाराच्या मिसाक पार्लराची बेल जाता एका वरांचे मीस अर्ध्या मिसा हांव कोण आयलो पळयता एक ल्हान भुरगो फादर बायली फॅना घाला थंयची खंय आनी काल्या फॅना घालचे एकदम गरम भितर फॅन व्होडना रे ना भितर जागो ना वयगी हांवें वचून दाखयचें तुका खंय जागो आसा म्हणून आज आतां म्हज्या भाव भयणी म्हणटात भायर आसता भितर जागो ना म्हणून भितर जागो ना हांगी हे भांग कोणाचें पूण हांव कांय सांगना कित्याक तुमी विसण करची तुमकां कुड्डेय जावयेत भेरेय जावयेत पूण बदलावन येता कशी म्हजें दिसता की हांव कशें देवाच्या उतराक काल जाता देवाच्या उतार म्हाका प्रेरीत करता कित्याक हर एक मिस्मा कितें आमी सगळीं सांगता मेळून भेटोवची ते पवित्र बलिदान आनी अंतकसर पुरा बेसांव तुमकां मेळटात कित्याक आचे व्हरते दुसरे भजन ना ती कितली मागणी केल्यार मिसाक सरी कशें खंयचे मागणें ना मोगाच्या भावा भयणी कित्याक सुरवेतान अखेर पर्यंत पळया ह्या मिसान कितें फर आसा नियाळ करा देवाचे उतार ताचे कडेन उंडो मोडचे पाद्रामाचे मागणें सगळें आमी दिवचे जाप हे पुरो आमी सगळी रितीन आमी करना तर असो फळ खंय मेळटा आमकां खुशी जाता बाळगोजेच्या नव्यान केलें पण हांव हर एक ब्रेस्तार येता फादर म्हाका ते प्रॉब्लेम तूं हर एक ब्रेस्तार येता गे रेग शुक्रार येता की म्हूण पूण कितें बरेंपण आयलां तुजें तें कोणीय सांगतात की फादर हांगा आयल्यान म्हजें जिवितांत नवीस्करण आयलां हांवें थोडें राग करचें सोडलां हांवें म्हज्या पेल्यां कडेन उलोवंक सुरू केलां म्हज्या भावा भयणीले संबंद वाडयला कोणी सांगतात की म्हाका येवन ना पूण मिसाक येता आमी म्हळ्यार जाता काले काराते आमी वेतांव पूण खंयच्या रितीन आमी येता हे पूण आमी आमचें अवलोकन करचें तशें म्हणटा हांगा आयली पुरो पाड ना आमकां सगळ्यांक आशा आसा कित्याक भरोशाची यात्रिका आमी हो भरोसो आमकां मुखार वचूंक प्रेरीत करता पूण प्रेरीत करतना देवाचें उतर प्रकार आमी चलोवंक प्रयत्न करी आयिल्ले देवाचें उतर आमकां सगळ्यांनी वाट दाखयता कित्याक देवाचें उतर निर्फळ जायना कित्याक मुस्तफटे म्हाका बघता काल्याक शर्मा सांगचें ना शर्मा सांगचें म्हजो खायदो कित्याक म्हाका ते एक मिनिस्ट्री दिल्या देवान तशें म्हणटना कोणी आयकता ते म्हाका प्रॉब्लेम ओंपी गेलो तो खंय ओंपो न्हू किंचदार सोंपी कालचे वांजेल तुमी वसा तो ओंपी गेलो ओंपी म्हळ्यार कोण तोच देवा सोपो जिजू तो उतार ओंपून वेता तो पळयना ती खडपा सुवात गी ती कांट्या सुवात गी ती मेर गी बोरी सुवात न्हू पळयना पूण आमी ओंपतना तशें पळयता करता म्हाकाच्या भवानी भयणी आमी बरें चालू आसा वयगी न्ही गोदो बरो तयार कर मागीर मात ओमचे वयगी तशें काय ओमतना एक दोन मेरी पडोवंक पुरो उसाळटना बात पूण कोणी वाटे सिमटायना कांट्या म्हळ्यान घालना पूण आमचो जेजू तसो न्ही आमचो जेजू सगळ्यांक घालता ताचे उतार पूण कशें आयकता कशें करचें करतात आमचें ती माती कसली ते हांवें चूज करचें हांवें विसण करची पूण जेजू कोणाक ना म्हणना आनी जेजू आमकां सगळें दिता ताची कृपा तर म्हज्या भावा आनी भयणी परत आमचे थंय आमी एक नियाळ करया म्हजें जिवीत कशें आसा म्हूण 2 दिसां पयले शुक्राराच्या 11 वर्षे 4 जण आयले व्हडले मोठ ते परत तो कोडचे तुका वता ते कशें दाटे माटे आसात म्हाका मेळोंक आयलो म्हाका बेन दिसलें पळयता तांच्या मदें एक इनवास एक आसा फादर हाका आमी हाडला हांगा कित्याक ताची धूव धाकटे 2 म्हयन्याचे बाळशे ICUंत आसा निट्टे हॉस्पिटलान धाकट्यारांक कांय म्हणूंक जायना तांणी फोटोय दाखयली म्हाका हेणे घाला तेणे घाला 2 म्हयन्याचे बाळशे आनी म्हाका म्हळ्यार ते सदांय मेळटात म्हाका येवन ते तोकोडचे सादांचे मिसा ब्रेस्ताराचे तांचो भोवट तसो आसलो की हिंदू भावाक तांणी हांगा हाडला आनी हिंदू भावा नालो मागीर ताणें मीस दिलें भुरग्याचें नांव काले गोतलें ध्वनी म्हूण ताचें भुरग्याचें नांव आनी आमी सांगलें कांय भियेनाका जेजू बाळका कडच्यान आयल्याक जेजू बाळक लागता सकाळी ते एक तरणाटे आयला तो इनोचो बापा येवना फादर गुड न्यूज काले ICUंतल्यान बाळशे भायर आयले पळय म्हाकाचे भावा आनी भयणी पळय त्या हिंदू भावाचो भावार्थ आनी ह्या क्रिस्तांव भावाचे ताणें हाडले आनी हे जावन आसा आमचे थंय येवंक जाय तो भावार्थ तशें म्हणटा अजापा खातीर आमी येवचें न्ही हांगा पूण आमी येवचें आमचो संबंद उरता करूं केन्ना हांव बापायचो आनी पुताचो संबंद चड जाता ताका पुतान कांय सांगचें म्हणना बापायक बाप दिता आमचो बाप तसलो तर जेजू म्हणटा तुमचो आमचो बाप सर्गीचो बाप सगळें जाणा तुमी मागच्या पयलीं ताका कळीत आसा पूण मागच्या खातीर तुमी येवचें न्ही आमचो बापाच्या मोग हांणी येवचें
हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें आमी मोगान न्हय म्हजे इरादे काडून वय त्या संवासाद इरादे आसात पूर आसात ताच्या चड बापा तुज्या मोगान आमकां वाडोवंक तुजो संबंद आमकां बरो करूं आनी बापाच्या संबंदान जियेत आसतना हो संबंद म्हज्या भावा भयणी थंय बरो जाता तोच बाळो जेजू म्हाका आनी तुका कुमा करूं दी आनी आमी खारा ते बरी जावचें नाका गोडसाण सोडया कितें बरो आसा बघा गोडसाण बरया आनी त्या गोडसाणेन जियोंक आमी प्रयत्न करया जेजू बाळाक आमकां आदार दिवन दी आमेन.